सगळे इतकी स्कीम युथांक दिल्या पण प्रोटेस्ट आता भुरग्यांचो चालूच आसा आणि तुम्ही म्हटले की एक खंयचे तरी ऑर्गनायझेशन तेका फंडिंग करता म्हटलें ते खंयचे ऑर्गनायझेशन कितें तर शोध चालू आसा काडटा आमचे एजन्सीज आसात पळय आमचे म्हणल्यार सेंट्रल एजन्सी हे सगळ्यांत कितें चलना कितें आसा ते हळू भायर येता कारण सगळे गजाली फक्त करून ते नॅरेटिव्ह कितें सेट केला आनी कित्याक लागून कोणें केला ते आतां कळटा न्ही कोण तातूंत भितर इनवॉल्व जाल्या तांचे फाटलो बॅकग्रावंड कितें तांचे ह्या नॅरेटिव्हान भितर येवन भितर हातून घेवपाचें हें कितें आसा सगळें कळटा 4 दिसांनी परत बसलें भुरग्यांचो फ्युचर कितें हो प्रोटेस्ट करपाचें भुरगे शाळेंतच उरले भुरग्यांची कितें मागणी आसा त्यो रास्त आसा भुरग्यांच्या मागण्याच्या संदर्भात सरकार हो पॉझिटिव्हली विचार करतलो आनी करूंकय बीन जाय कारण आमकांय बीन भुरगे आसा आमकांय बी दिसता की एक देश जे एका दिशेन वता त्या दिशेन भितर प्रोग्रेसीव हातून भितर डेव्हलप हातून भितर देशाक प्रत्येक भुरग्यांक फुडें सरून नवे जनरेशन तांच्यांनी ह्या सगळ्या देशाक फुडें व्हरपाक पण त्या खातीर प्लॅटफॉर्म आसा त्या प्लॅटफॉर्म यूज करनासतना खंयच्याच दुसरे प्लॅटफॉर्म बरोबर न्ही आतां रायटली ताणें म्हटलां की मोर्चा हे सगळें जाता पण फाटल्यान तो करपी आसा तरी फाटल्यान आनी कोण भितर घुसल्या काय ना ते पळोवंक प्रेसिडेंट तुम्ही प्रोटेस्टाक रॉंग म्हणटा जाल्यार तुमचो जो सेंट्रल एड्युकेशन मिनिस्टर सध्या धर्मेंद्र प्रधान आसा तेणी 1997 प्रोटेस्ट काडलो तेन्ना पेपर लीक जाल्ले आणि तो प्रोटेस्ट घेवन तो असेंब्लीन गेल्लो सो जर हो प्रोटेस्ट रॉंग जाल्यार तोय प्रोटेस्ट रॉंग आसलो तो कोण आशिल्लो तेन्ना तेय रोशनी करली तो सामान्य लोक म्हणून असेंब्लीन वचून आशिल्लो तुमचो कार्यकर्तो आसतलो न्ही असेंब्लीन भितर गेलो भायर भितर कशे सोडटले भितर कशे सोडटले भायर न्ही म्हणून म्हणटा न्ही प्रोटेस्टाक एक जागो आसता त्या जाग्याचेरूच प्रोटेस्ट करता हांवूय आमदार आसता आमी विरोधान आशिल्ले आमी खंयच्या तरी विरोधान भितर आमी पार्लिमेंटा कडेन वताले पण आमी ज्या जाग्याचेर आमकां हाडले त्या जाग्याचेरूच वताले गोळी घालुया उजो घालुया कारण हे करूया गोळी मारया ते मारया असले उलयनाशिल्ले रामबाब एकूच प्रश्न विचारता एक 2-3 प्रश्न आसा हांव आशा धरता की ह्या सगळ्या प्रश्नाचो जापो तुमी तिगूय जाण दितले नेमका पत्ता कळवा हे राहुल गांधी बडवाय अश्यो घोशणा तुम्ही दिल्यो त्यो बी एका चली कार्यकर्त्याच्या तोंडांतल्यान भाजप हो अडवाणी वाजपेयी मुरली मनोहर जोशी अशा तत्वनिष्ठ फुडाऱ्यांनी उबो केल्लो पक्ष अशा पक्षाच्या प्रदेशाध्यक्ष मंत्री आमदाराच्या तोंडान बडवा हो शब्द कितलो सोंपता अशें तुमकां दिसता काय नया भाजपा हाचे बरोबर नितिमत्ता सोडिल्ली नई भाजपा अशें म्हणप एक जेन्ना राहुल गांधी सारको नेता आणि ताचे सगळे जे आसात पळय न्ही ज्या तरेंतल्यान जी कर्म करता आणि देशाच्या युवकांक किंवा देशाच्या भुरग्यांक एक दुसरी वाट दाखयतात पळय त्या वेळाचेर तांकां अनेक कार्यकर्त्यांच्या तोंडांतल्यान जर समजा उतरां आयल्यार कितें म्हणटलें तुम्ही म्हटले न्ही त्या रॅलीन तुम्ही आशिल्ले तुम्ही कित्याक थांबोवंक ना बडवा हो शब्द म्हणू नाका म्हणून बडवा म्हणल्यार कितें ते तुम्ही सांगा एक्चुअली आमी जनरली तुमी कोण गाळी मारपाक कोण वता नाही न्हू बडवा हो पार्लमेंटरी शब्द काय म्हणटा ना तेंच्यांनी कितें ते शेण खातले म्हणून फाल्यां तुम्ही बडवा म्हणटले ओके दुसरो प्रश्न तुम्ही म्हणटात की दिपके हो पयलीं आपान आशिल्लो सो कोणाचो तो खबर आसा किंवा अशें आता तुमच्या दोनाय सायडीन 2 मनीस आहा ते पयलीं काँग्रेसीन आशिल्ले सो ते अजून काँग्रेसी कडेन संबंदीत आहा अशें तुम्ही इनडायरेक्टली तशें तुमचो अर्थ काडप नो आपण दिपके पहिले आपण आशिल्लो सो तो कोणाचो हे अशें तुम्ही म्हटले आता तुमच्या दोनूय सायडीन जे मनीस आसा आमच्या भारतीय जनता पार्टीची जी विचारधारा आसा आणि काम करपाची पद्दत आसा जी तांकां आवडली ते आमच्या बरोबर आसा सो दिपके फाल्यां आपण तुमच्या पार्टीन येलो घेतले तेका आवडली जाल्यार आणि थोड्या दिसांनी ह्यो सगळ्यो गोष्टी जर कळ्ळे की आमी इतले बरें काम करता तेका तुम्ही वेलकम करतले आमी वेलकम तो आपुणूच जावन येतलो आणि तुम्ही वेलकम करतले तो आपुणूच जावन येतलो कारण आणि तुम्ही घेतले जाता तांकां दिसता की ह्या पार्टीची ध्येय धोरणां पार्टीची विचारधारा ह्यो आसा ती कळटा पण आणि तुम्ही वेलकम करतले बरें रुडाल भाऊ तुका एक लास्टाक कितें करतलो भेटून तुमच्याच कडेन येतलो जो विषय पळय जो लोकां कडेन पावोवपाचो आसा की ह्या सरकारान आतापर्यंत कितें केलां त्या ह्या युवकांक कितें केलां तें पावोवपाचें सोडून तुजो पळय जे प्रश्न आसा न्ही त्या प्रश्नाक तूं हायलायट कर हें पावय आनी म्हजे भितर आनी पर्सनल घे जाय तें उत्तर घेवया कारण हातूंतल्यान मागीर वतलें कितें डायरेक्शन दुसरेच कडेन माननीय नरेंद्र मोदीजीन जें काम केलां त्या कामाक कोणाक तें तोड ना 18 वरां काम करपी हो पंतप्रधान आमकां लाभलेलो आसा हो देश एका स्थिर मार्गाचेर फुडें वता
त्या स्थिर मार्गाचेर वतना आतां इलेक्शन आसा 4 म्हयन्या कडेन ह्या वेळाचेर हांगाय गोंयांनी भितर राजकारण करता एकलो आपापले परीन एकलो उलयता आपापले परीन आवाज करता पण त्याही पेक्षा देशान जे चलता हे कितें नवीन न्हय पण तरी आसतना एक वेगळे वाटेन वचपाचो जो प्रयत्न चलता ताजेर आतां जेन्ना विचारलें की ताजो जे एजन्सी आसा त्यो काम करीत आसा आनी हळू सगळें भायर आसा आनी म्हणून म्हणटा प्रश्नाक डायवर्शन दिनाका जे कितें विचारपाचें हांव तितलो सक्षम आसा तुका भितर आतां जाय तितले तुका प्रश्नाचें उत्तर दिता पण पत्रकार परिशदेच्या हातू मार्फत हे प्रश्न विचारता की हाजें महत्व कित्याक कमी करता रिलेटेड न्ही ते रिलेटेड न्ही ते ना ते रिलेटेड तूं म्हाका विचार हे सगळें बरं एक रिलेटेड रुदल सर तुमकां विचारता ना एकूच विचारता रुदल एकूच विचारता म्हणून हांवें तुमकां पयलीं विचारलें की तुमी प्रश्नाच्यो जापो दितले ही आशा बाळगता म्हणून प्रेसिडेंट सरान म्हटलें की दिल्ली देवांच्या नांवां घेवन बदनामी करून हे आंदोलनान बदनामी जाली म्हणून सो खंयच्या पद्दतीन वयता आंदोलन हे जालें ते आंदोलनाचो विशय जालो गोंयान भारतीय जनता पक्षाचें सरकार आसा तुमी सरकारान इतले वर्सां आसा इतलें आसतना गोंयान एका कार्यावळीन गोंयच्या साहेबाक मडे म्हटलें हें तूं कशें डिफेंड करतलो थंय जर देवाची नांवां घेतली जाल्यार खबर ना तुमकां खबर ना न्हू न्हू कार्यावळीन म्हटलं हांवें बीजेपीन म्हणून ना कार्यावळीन म्हणटा कोण कोणी म्हणटा तूं हे खंयच्यान खंय व्हरता पत्रकारांचेर हातूंत भितर आयचे जे आसा ते काँग्रेसीचो निशेध आनी सरकारान केल्ली कामां डायवर्शन ते करता तुका ओपन सांगता बरें हांव पळय ओपन यो म्हजे कडेन हांव बसता तुजे कडेन तुका जाय ते प्रश्न विचार ओके जसे तुमचे प्रश्न आम्ही लाईव्ह घेतले जसे तुमचे प्रश्न आम्ही लाईव्ह केले तसे आमचे क्वेश्चन लाईव्ह होतो तुम्ही म्हटलं सो त्याच्या क्वेश्चन करता राजकीय हातूंत भितर हांवूय आसा अध्यक्ष म्हणून म्हजी जबाबदारी आसा सरकार आनी बाकीच्या तुमी उत्तर म्हणजे आणि एकूच विचारता दिगंबर बाब तुम्ही ज्या वेळेस सरकारान आशिल्ले काँग्रेसीच्या कितलीशी आंदोलनां जाली एमओआय सारखे आंदोलन जाले तुम्ही केन्नाच लाठी चार्ज बी गोंयान करूं ना भुरग्यांक मारूंक ना बुडोवंक ना बट दिल्ली जे जाला थंय अशें जालें तुमच्या वेळार तुम्ही पासियेस काडिल्ले काय तुमचे कशें की स्वभाव हो म्हजे पुरते सीमित आशिल्ले हांव केन्ना फंक्शनाक गेलो थंय ते येवन कोण कडेन एज्युकेशन करता हांव जेन्ना थंय तांकां बरें आसा ते तांकां करता कमी अशें ते भायर दवरता मला भितर हे दिल्लीक जेन्ना एक्चुअली गोईंग टुवर्ड्स द पार्लमेंट आनी हाय सेक्युरिटी रिस्क पळय आसता थंय जर अशें एलाव केलें कोणी भितर कितेंय करपाक स्टुडंट्सांचे लाठीचार्ज केले ते कशे जस्टिफाय ना ज्या प्रभुत्वांनी मारले तांकां कशी जस्टिफाय करता तुम्ही तुम्ही कांच व्हॉट्सएप मध्ये दोन्ही सायडी दाखयता टिचरां पळयलें जाल्यार कोण भायर मारताय ते दिसता कोण लाठीचार्ज करताय ते दिसता गाडयो उतरून उडयल्या ते पळयता मिक्स पिक्चर सगळे कडेन व्हिडिओचेर आसा एकच पिक्चर ना बाबा फक्त एकूच कोण करता अशें सो तुम्ही त्यांना ते पासियस काढले तुम्ही पासियस काढले म्हणटा तो तुमचो स्वभाव म्हजे कडेन थंय कशें आशिल्लें हांव आशिल्लें तें पार्लमेंटा कडेन नाशिल्लें हे फंक्शनाक म्हाका पयले मोर्चा काडटाले मातशें खंय हांव समज खंय आसा फोंड्या आसा खंयच्या कार्यक्रमाक थंय येवन ते स्लोगन्स दिताले टू दॅट एक्सटेंट इट इज ऑल रायट डेमोक्रेटिकली तुमी पिसफुली करपाक कांय हरकत ना आय हॅव फेस वेरियस एज्युकेशन ओके अशें म्हणजे हातूंत पद्दतीन न्ही डेमोक्रेटिकली बरें ह्या सगळ्या विशयाचेर सगळे लोक म्हणजे जे कोण फेसबुकाचेर आसा सगळे कडेन प्रत्येकाची प्रतिक्रिया आसता पळयता प्रतिक्रिया आमी एक सक्षम भारत आणि सशक्त भारत करपाचें हे सरकाराचें धोरण आसा जाल्यार वता जितके पळय जे कितें उलयता त्या उलोवपाच्या शब्दां कडेन म्हणजे मुद्दम आसता तो सरळ उठता आनी उलयता वील ब्रेक पार्लिमेंट आमी पार्लिमेंट म्हणजे घुसतले पार्लिमेंटाक वील ब्रेक पार्लिमेंट अशें हातूंत तूं सपोर्ट करता ह्या वाक्याक तूं सपोर्ट करता हे न्ही मागीर तूं करना मरे मागीर जितके कोण तुका कर पत्रकार परिशद ना एकूच प्रश्न सरकारात जेन्ना तुम्ही इतलो डिफेंड